माझे नाव संदेश गजानन ठाणेकर. तिखाजन मोहीम गावात. तेन्ना आमी रातची न्हिदलेली कांयच खबर ना कितें जालें तें. आनी पळयत जाल्यार घरार सगळे झाड पडले. कितें काय कसलो आवाज येयलो कांयच खबर ना. तेन्ना सगळे घर आमचे डॅमेज जाले. कांयच खबर ना कितें जालें. आई न्हिदलेली आनी उठ जाल्यार सगळे नळे बिळे फुटले आनी पळयत जाल्यार झाड घरार पडलें आनी सगळे पत्रे बित्रे आमचे सगळे मोडून पडला. बांदकाम केल्ले सगळे आनी कांयच सुचना जालें कितें करचें तें. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी ते संक येयले. तेंच्यांनी कटींग बिटींग केलें आनी दिले. कितल्यांक सुमार झाड पडलें? सगळे लायटीचे सगळे सामान, फ्रीज गेलो, मिक्सर गेलो, सगळे लायटीचे काम केल्ले. सगळे आयदनां बिदनां सगळी सकाळच्या 3:00 घडलें हें इन्सिडंट. कोणाक कितें लागला बी? ना, मातशी जखम वयर मातशी. कितलें लुकसाण सुमार जालें? सुमार 2.5-3 लाखाची लुकसाणी जाल्ली आसा. तेन्ना सरकारान कितें मदत दिवची जावं आमदारान आमच्या कितें समजचें. आमचे कडेन प्रायवेट काम करता तेन्ना कितें सरकारान मदत करची आमकां.